दिवंक ना म्हणून आन्सर दिला म्हाका रूम दिवंक ना म्हणून ट्रिब्युनल चालला म्हणून दॅट मीन्स दिस इज अ जोक. तो प्रश्न विचारता ते इंटर डिपार्टमेंटल प्रश्न विचारता त्यामुळे एक गोष्ट हांव क्लॅरिफाय करता. फ्रॉम इरिगेशन साइड दे ऑलरेडी मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट verbally gave used very harsh word against the central government and have directed them to give the place for this tribunal. So that is what he can do. From the other issue you have raised is about green tribunal. I will explore the possibility whether that area comes under forest, environment clearance is तांकां सारकी नाल्यार we will also try and go to the green tribunal to get a stay on the work. Yeah. Speaker sir, आता present chief minister announce केल्ले आहा की January 2013 हो irrigation खातीर हे उदक अवेलेबल आसतलें म्हणून. This means this is a very serious issue. आणि थंय फामाद आहा की जगदीश शेट्टर, प्रल्हाद जोशी आणि आनंद हेगडे have been very active and the 21 MLAs of that area to have this Kalsa Bandura project commissioned as fast as possible. माझो पयलो क्वेश्चन ताजे खातीर असो आशिल्लो की काम खंयचे स्टेजीचेर पावलां. अनऑफिशियली स्टेज अशी आहा की काम सोंपपाक पावलां आनी आमी फकत ते पळयता. स्टेप जावपा जाय. हांव तुजो फॉल्ट म्हणना, तो आतां स्टेप घेया. कोर्टान वचून बंद उडया ते. स्पीकर सर, तांकां ज्या पद्दतीन थंयसरल्या 23 MLA जे इंट्रस्ट आहा आनी आमकां हांगले 40 इंट्रस्ट आहा. प्रश्न तांकां कितको इंट्रस्ट आहा तो ना. आमकां इंट्रस्ट आहा, हे उदक आहा आमकां जाय. आमी हे ट्रिब्युनल सेंट्रल वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्ट्रीन तांकां जागा दिवंक ना, बरोबर. आनी ती जागा दिवंक ना आनी ते मॅटर हे आहा म्हणून आमी परत तेचेर आतां अपील फायल केला आनी तेचे पयले हियरिंगूय जाल्लें आहा. आनी आतां ताका सेंट्रल वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्ट्रीक 2 विकाचो टायम दिला आनी नेक्स्ट हियरिंग आहा पळय ते 13 ऑगस्टाक आहा, फुडल्या म्हयन्याची. आनी त्या 13 ऑगस्टाक कितें हियरिंग जाता ते पळयल्या नंतर मागीर तेचेर स्टे ऑर्डर हाडपाची किंवा कितें करपाचें आमी ठरयतले. तेच्या बद्दल कांय ना. प्रमोद सावंत. आता ऑनरेबल मेंबर म्हणटा त्या प्रमाणे त्यांचे काम सुरू आसा आणि मिनिस्टर सध्या म्हाका दिसता हाजेर एक प्रॅक्टिकली ऑन फील्ड वचून हाजे एक्झॅक्टली कितें काम चल्लां हे पळोवपाची अत्यंत गरज आसा. कारण म्हादईचें उदक जें आसा हें कशेंच डायवर्ट जावन उपयोग ना. त्या खातीर हे उदक न डायवर्ट जावपा खातीर प्रॅक्टिकली तांच्यांनी एक्च्युअल फिल्डाचेर जर तेंचें काम जालां आसत जाल्यार तें काम खंय पर्यंत पावलां. कारण तें काम फुडें गेल्या उपरांत परत शक्य नासत जाल्यार म्हाजी ऑनरेबल मिनिस्टरांक रिक्वेस्ट आसतली की हाजेर जर एखादी सत्यशोधन समिती स्थापन करून एक्झॅक्टली काम खंय पावलां आनी कितें जालां हें तांच्यांनी कळचें अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, वॉट हेणे प्रमोद सावंतान जे कितें सांगलां आमच्या डिपार्टमेंटाचो स्पेशल सेल तयार केल्लो आहा आनी तेंचो कॉन्स्टंट टच ह्या हेचेर आहा. ते कॉन्स्टंट वचोन थंयसरले जे कितें चल्लां पळय तेचे फोटोग्राफी, व्हिडिओ क्लिपिंग हे सगळें करून रिपोर्ट हाडटा आनी सगळे रिपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन आहा. स्पीकर स्पीकर सर, म्हाका दिसता विशय मातसो सारको एखादो कळून आसा जाल्यार परत सांगता. ट्रिब्युनल आमच्या डिमांडाचेर ट्रिब्युनल फॉर्म केला सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी त्या ट्रिब्युनला फुडें इरिगेशन डिपार्टमेंट हॅज ऑलरेडी मूव्ड फॉर स्टे ऑन दीस कन्स्ट्रक्शन. आता ते ट्रिब्युनल फॉर्मूच केला खरें सेंट्रल गव्हर्मेंटान आफ्टर लॉट ऑफ फायट, पण ट्रिब्युनलाक बसपाक जागोच दिवंक ना. 2 वर्सां लागली. खरे ते 2 वर्सां काम चालू आहा थंय. UPA 2 न्ही ते UPA 1 आशिल्ल्यार 1 वर्सान जातलें. 2 म्हणना फुडें 2 वर्सां. सो त्यामुळे वी हॅव मूव्ड टू द सुप्रीम कोर्ट asking Supreme Court to direct Government of India, Indian government, to give them space quickly so that they can hear our appeal. That is one aspect of it. Green Tribunal, I am exploring the possibility of going to Green Tribunal to stop the work. We are exploring the possibility. पुढला प्रश्न श्री अतनाथ सरात. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 3A. Question 3A. Yes. Sir. The reply is as per printed. Speaker sir, I would like to know from the Honorable Chief Minister, who is heading this flying squad in North and what is his designation and how many personnel are deputed for the flying squad? Flying squad or deputy collector? What do you
Only one person? No, there are one town planning manis asta barobar, and there may be other staff. Okay. Now I have gone through the annexure A. There are around 13 violations of land filling. But I have gone through that, and only in annexure A, in serial number 4, I have seen only one FIR filed. Why in other cases the FIR has not been filed? बहुतेक जाग्यार FIR फायल करपाक हे दिल्ले आसा, डायरेक्शन दिल्ले आसा. No, but this case, especially this case in serial number 4, it is on 26/7/10. There are earlier cases as well, 11/6/10. Why this particular case the FIR has been filed, and why in other cases the FIR has not been filed? Speaker sir, FIR फायल करपाचें काम पुलीस करता. Town Planning Country Department करना. Town and Country Planning Department gives a direction to the police to register a complaint, and because this Act 17A says that unless no cognizance will be taken unless the town planning complains. Accordingly, Town and Country Planning Department has lodged a complaint. Police has to file the FIR, and this question pertains to police. However, since I am also Home Department, I will inquire why they have not done that. Speaker sir, what is the action contemplated for the violation of filling and cutting under the TCP Act? Correct? What is the action contemplated for the violation of filling and cutting under TCP Act? 17 section 17A. And what is the section? Okay, 17A is one. 17B says penalty for contravention of section 17A. Right. Whoever contravenes or abets the contravention of any of the provisions of section 17A shall be punishable with simple imprisonment for a period which may extend to 1 year, or fine which may not be less than ₹1 lakh or both. I would like to ask the Honorable Chief Minister, TCP has to act on the cognizable offence. Mamladar has actually no role to play. Actually, TCP should file a FIR. The moment they receive a complaint, they should file a FIR with the police. You are perfectly right. I will issue this instruction to file FIRs wherever such controversy. Not only that, when I was discussing, I feel that this is a very mild provision. There should be provision even to penalize very heavily, as well remove the mud which has been filled. So we will go for that. But meantime, I assure you that I will check up why FIR has not been filed. I will ensure that FIRs are filed. Yes, because I would like to tell the there is one case which is going on. So I am calling a meeting in the evening, and I am asking. It is very important, because if one person is being set an example, then the rest will get. Why one? No, all 13 I will give. Because not even one has been example has not all been. 13 I will do. And other cases also, there will be clear direction that wherever violation, the FIR has to be lodged, and they have to file a complaint. If the act has been followed properly, if it has been followed properly, then afterwards no one will dare throw. By evening, you will find that these FIRs are lodged. Thank you, sir. Mr. Michael Lobo. Honorable CM. सभापती महोदय, म्हाका स्टार LAQ नंबर 4A हो प्रश्न विचारपाची अनुमती दिवची. विचारा. 4A कोण? प्रश्न विचार. TCP. Speaker sir, reply is as per printed. सभापती महोदय, आताच पयलीं आमी इश्यू डिस्कस करताले त्याच पद्दतींतलो हो एक इश्यू आसा की लँड कन्वर्जन कशी जाता, ताजो प्रोसिजर कितें, ह्या प्रोसिजराचे फॉल्ट कितें आनी तातूंत लिपलेली स्कॅन्डलां कितें हें सगळें हाजे वयल्यान दिसता. म्हजो कन्सर्न इश्यू आसा, थंय आतां एक मेगा प्रोजेक्ट जाता गोवा वेल्ला पंचायत क्षेत्रांत, आनी हाजे प्रमाणे म्हाका म्हायती दिल्ली आसा की TCPन ताका हें दिल्या, NOC दिल्या म्हणून कन्स्ट्रक्शनाक इन 2006 आनी 2011. खरें म्हणजे हो इश्यू खूब पयलींच्यान चालू आसा, आनी म्हाका हें दिसता की ती कशा परिस्थितीन दिल्या ताची संपूर्ण चवकशी जावपाक जाय. हांव एक प्रश्न विचारपाक सोदतां की हांवें म्हणलें वेदर दीस कन्स्ट्रक्शन फॉल्स विदीन द CRZ लिमिट्स. नो म्हणलां हांगा.
आणि ताचे डिटेल्स मागीर काय ना पण हो जो प्लॉट आसा ताच्या प्लॉटाच्या सायडीच्यान एक न्हंय व्हांवता अँड इनफॅक्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हॅड इनफॅक्ट इंटरफियर्ड इन इट इन 206 त्या पार्टीक नोटीसूय बीन गेल्ली की तो नो डेव्हलपमेंट झोन आसा थंय डंपिंग करता आनी कितें करता म्हणून. हाजी खबर TCPक आसा काय? ताजी खबर TCPक आसा काय हांव नकळो. तें कारण हो प्रोजेक्ट 2006 ताका NOC दिल्या आनी 2011 तो पूर्णय जाला. तुका जर तूं जाय जाल्यार कारण हांव प्रत्येक जर तूं प्रोजेक्टाचे कितें खबर TCPक आहा म्हणून सोदपाक बसलो जाल्यार म्हाका दिसता एकूच डिपार्टमेंट म्हाका चलोवचें पडटलें. त्यामुळे हांव जाय तुका जर तूं जाय जाल्यार तें पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी मागीर तर कितें गजाली खोट्यो आसा जाल्यार एक्शनूय घेता. ना हो प्रोजेक्ट पूर्ण जावना शेखर सर. अजुनूय थंय बांदकाम चालू आसा आनी कांय कडेन अजून एक्सटेन्शन ताजें येता. ह्या एक्सटेन्शनची परवानगी घेतल्या काय ना हें कोणाक खबर ना. हांव पर्सनली वचून तो थंय सर्वे करून पळयला. ते जाग्यार 1987 एक आगोर आसलो आनी खाजन लँड आसली. ही सडनली एक बुखारी म्हणून कोण म्हणजे झेड बुखारी म्हणून बॉम्बेचो ताणें तेन्ना परमिशन मागलें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन कन्वर्जना खातीर आनी मागीर ताका ते कन्वर्जनची सनद मेळ्ळी. ती जवळ जवळ 1987 ताका सनद दिली. ताजे नंतर तो थंय करतालो पिसिकल्चर. कितले तरी वर्सां तो पिसिकल्चर करत रावलो आनी मागीर तो पिसिकल्चरचो प्रोजेक्ट बंद पडलो आनी मागीर अचानक थंय एक मेगा प्रोजेक्टाचो प्रपोजल आयलो. तो बसीन म्हणटे मनशान गेलो आनी ताजे कडच्यान ताणें जमीन घेतल्या. आतां जें कन्स्ट्रक्शन जालां TCPन जंय सनद दिल्या ते आसात डिव्हिजन 181 सर्वे नंबर 181 सब डिव्हिजन 1, 2, 3, 5 सर्वे नंबर 182 सब डिव्हिजन 7 183 सब डिव्हिजन 9 180 सब डिव्हिजन 1 and 2. हेल्था कडल्यान तांणी काय हाका परमिशन घेतल्या ती आसा 182/7 183/9 180/1 आनी 182/180/2. हातून तांणी कुटला समाज केल्या की कांय कडेन कॉमन घेतल्यात आनी हेल्थाचे घेतले कांय वेगळे घेतले आनी थंय कन्स्ट्रक्शन चालू केलां. हे सगळे हाची चौकशी जावपा जाय अशें म्हाका दिसता. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन थंय सर्वे करून पळयल्लें. हांगा उत्तर दिलां सिंहजळा येना म्हणून आनी सनद दिता थंय दाखयलां देर इज अ पॉन्ड म्हणून ऑन द सदर्न डिरेक्शन ऑफ इट. इट इज नॉट अ पॉन्ड. पॉन्ड म्हणजे वणको. ल्हान हें ताका पॉन्ड म्हणटा. पॉन्ड व्हांवतें उदक हें पॉन्ड आसूं शकना. हाच्या बरोबर 20 मीटर अंतराचेर एक न्हंय व्हांवता. जवळजवळ 5 मीटर तिचें हें आसा रुंदी आसा. हांवें ऑनरेबल MLAक सांगलें की ताजी जर तूं ताजेर तक्रार आसा जाल्यार हांव इन्व्हेस्टिगेशन कॅरी करता. कारण ही विशय 6 वर्सां पोन्नो आसा. 2 युनिट कंप्लीट जाले बाकीचे जवळ सोंपपाक आयल्या. I will definitely conduct it because maximum complaints, serious complaints I receive is regarding violation of town planning, town and country planning. सगळ्यांत पयलो येता पळय proposed road 10 meters आसा थंय 2 मीटर रस्तो. पळय तो पयर घेवन गेल्लो म्हाका आसा 2 अडेज गाडी सुटना. 2 गाडी येणारे बोबो आमच्यो वळटार फाटी फुडें करून आमी काडले. थंय 48 काय 44 तरी हावजींग युनिट दिल्ल्या आनी कोर्टान वचून तो ताणें हें करून घेतला आपल्या आयडीक फावरात करून घेतला. कारण PWDन थंय सायडीक सगळी खळयो कश्यो आहा त्यो खळयो एक्वायर केल्या आनी रस्तो रुंद करता म्हणून हें दिला. अशी केस एक न्हय. ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक हॉटेल बांदूंक सोदता. 3 मिटरचो रस्तो इन्स्पेक्शन कॅरी आउट केला आमी. 3 मिटरचो रस्तो हॉटेलाक 8 मिटरचो काय 10 मिटरचो रस्तो आसा म्हणजे हाजेर दाखयला. आतां पयस कित्याक पणजे म्हज्या हांव जर तूं वचत चट्टी काडटा तुमी चीफ मिनिस्टराच्या कडेन तो रस्तो ODPचेर 15 मिटर दाखयला. तो रस्तो कितलीं वर्सां जालीं 100 वर्सांनी सुद्दां पळयलो जाल्यार तितलोच उरतलो. कारण ताका एका सायडीक असो उंच दोंगर आहा वयर लोकांची घरां दुसऱ्या सायडीक सकयल खोल आसा थंय घरां आहा. त्यामुळे तो 15 मिटर केन्नाच जावचो ना. पण 15 मिटर आसा अशें गृहीत धरून येदी व्हडली बिल्डींग जाली थंय. सो म्हाका हे सगळे प्रश्न हांव तातूंतल्यान थोडोसो शिकता. वॉट वी आर इश्यूइंग इंस्ट्रक्शन फॉर इज नो प्री